नमस्कार पोया प्राइम खबरो म्हादयवेलो कळसा नालो वाडोवपाचें काम 90% पुराय गोंयान नेट लायिल्ल्यान कर्नाटक लागले कामाक प्रात सोपता शेनवारा गोंयच्या टिमीन केले कणकुंबी इन्स्पेक्शन चोर म्हण दुबावाचेर थळाव्या गँगान काब द राम दोगांची काढली उगडी धिंड बडयले पुलिसांची तोंडां बंद कोणाकच ना अटक धिंड काडिल्ले दोगूय जाले बेपत्ता गोयच्या साहेबाच्या एक्सपोजिशनाक केंद्राकडच्यान खासा निधी घेवपाचो चल्ला विचार पर्यटन मंत्री श्रीपाद भाऊच्या गोवा प्लॅनाट डेली गोवा मुंबई ट्युरिस्ट ट्रेन मुरगांवा क्रूज जेटी ई विजा गोयच्या 27व्या घटक राज्य दिसा प्रधानमंत्री मोदीची गोंयकारांक परबी गोयची व्हड उदरगत जावची म्हण मोदीचो हावेस राज्यपालान उक्तायलो बायलावेल्या अत्याचारांचेर हुस्को आणि बेकायदेशीर गजाली करूक मेळच्यो म्हण मुद्दम प्रादेशीक आराखडो दवरला हुमकळत देऊ चोडणकार आणि मुथालिकाक वेगळो न्याय काँग्रेसीचो परिकार सरकाराचेर आरोप खबरो विस्तारान म्हादयवेल्या कळसा नाल्याचेर कॉन्क्रीटाचो बांद घालपाचें काम 90% पुराय जाला गोंयान नेट लायिल्ल्यान कर्नाटक कामाक लागले ट्रिब्युनलान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण काम चल्लां काय कितें तें पळोवंक गोंयचे टिमीन शुक्रारा इन्स्पेक्शन केलें गोंयची टीम सकाळी कणकुंबी पावली इन्स्पेक्शनाक अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी उदकास्रोत खात्याचे इंजिनियर आनी तिनूय राज्यांचे निरीक्षक समितीचे वांगडी आसात कळसाचेर कॉन्क्रीटाची आडावण बांदपाक लवादान कर्नाटकाक 31 मे मेरेन प्रास दिला म्हादयचेर बांदिल्ले कळसा नाल्याचेर आडवण घालपाचें काम कर्नाटक तडीक लायताशें दिसनाशिल्लें 31 मे तेंकलो तरी कर्नाटकाचो वेळ मारून व्हरपाचो कारभार चल्ला म्हणून दुबाव आशिल्ल्यान गोंय सरकारान नेट लायलो कर्नाटकाक हवामान नोटीस काडपाची तयारी गोंय सरकारान केल्ली काम जाग्यार घालपाक कर्नाटकाक म्हयनोभर प्राज आशिल्लो हे फाटभुंयेर कामाचें इन्स्पेक्शन करपाक स्वता गोंयचो अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी उदकास्रोत इंजिनियर निरीक्षण समितीचे वांगडी आणि सरकारी अधिकारी शुक्रारा सकाळी कळसा पावले काम 90% जालां कामाचो नेट जाय तसो आसा म्हूण गोंयचे टीम सातिस्वेद आसा वर्क टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट 90% इज कंप्लीटेड द 10% इज द टॉप स्लॅब विच दे कॅन कास्ट इट विदिन एन आवर द वर्क इज इन अकॉर्डन्स विथ द ऑर्डर ऑफ द ट्रायब्युनल अँड द वर्क इज mandated by the order of the tribunal plus there is a monitoring committee which is appointed so that is overseeing the entire work पावसाक लागून कामाक कळाव जालो अशें कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यान सांगले Retaining wall almost it is completed except some minor work that also will complete today it's completed there was not that much delay it's a very short time and due to frequent rains and all we had little problem otherwise we have completed कळसा कालव्याचेर बांद घालपाक कर्नाटकाक दिल्ली मुजत सोंपपाक 1 दीस उरला शेनवार मेरेन काम तडीक लागले ना जाल्यार कर्नाटकाचेर हवामान याचिका घालपाची तयारी गोंय सरकारान केल्ली ते खातीर इन्स्पेक्शनाकूय गेल्ले राजेंद्र केरकार म्हणटा गोंय सरकारान दबाव हाडिल्ल्यान बऱ्याक पडलें काम थारायल्ले प्रमाण जातलें 30 मे पर्यंत हे काम जावपाक जाय अशा प्रकारचो आदेश आसा तो म्हादय पाणी वाटप लवादान दिल्लो आसा तर ती पूर्तता करपा खातीर गोंय सरकारान जो दबाव हाडलो त्याचो खंय तरी प्रभाव जालो आनी ताका लागून कर्नाटकान मोठ्या गतीन जे आसा ते काम सुरू केले आनी जे दोन्ही व्हेंट आसा ते तेंच्यांनी ब्लॉक केल्ले आसा आनी आता ताका कॉन्क्रीटचे लेयर जे आसा 4 इंचाचे घालपाचे जे आयज किंवा फाल्यां पुराय करतले अशी आमकां खात्री दिसता ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट चोर म्हण दुबावावेल्यान एका थळाव्या गँगान काबदर राम व्हरून दोगांची उगडी धिंड काढली त्या वाठारात हो सध्या चर्चेचो विषय जाला मात पोलीस हे गजालीचेर तोंड उगडूंक तयार नात कोणाक अटकय केल्ली ना स्वप्नील आनी जेसन हे दोगूय केपेचे काबदर राम तांचे खंय यो वच आसताले गाडयांक हात मारताले म्हण तांचेर दुबाव बेरेस्तारा राती तांची थंय धिंड काडली बडयले हॉस्पिसियोत घाले मात डिस्चार्ज दीत सावन दोगूय जाण बेपत्ता कुंकळे पुलिसाची तोंडां बंद पहिला
फिरोज खान या नावेलच्या तरणाट्यान स्वप्नील आणि जेसन या दोगां आड बिरेस्तारा राती देडाक पुलिशेत कागाळ केल्ली. स्वप्नील आणि जेसन हे दोगूय जाण काबदेराम वाठारांत सदांच दिसताले अशी माहिती पुलीस सुत्रांनी दिली. ह्या दोगांय तरणाट्यांक मडगांवच्या ऑस्पिसियो हॉस्पिटलांत घाल्ले. शुक्रारा सकाळीं तांकां घरा धाडले. हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरल्या उपरांत ते नाच जाल्यात. कुंकळ्ळेचो पुलीस निरीक्षक निनाद देवूळकारूय मेळूंक ना. निरीक्षक देवूळकारान सुटी घेतल्या अशें उपनिरीक्षक तुकाराम चव्हाणान आमच्या खबराकाराक सांगलें. देवूळकाराचो फोनूय लागनासलो. आमचो खबराकार कितें सांगतात ते पळोवया. जे भुरग्यांक पयर हांगा मारल्यात ते भुरगे ह्याच वाठारांत चोरी करताले. गाडयांचे टूल बॉक्स उगडून जे थोडे कितें मेकॅनीकपण जाणा आशिल्ले ते वापरून गाडयांचे टूल बॉक्स उगडून लोकांचे मोबायल किंवा तांची कॅश वॉलेट पर्स बी कितें आसताले ते लोकांचे चोरताले. हालींच जेन्ना ते तरणाट्यांच्या जमावाक सापडले चोरता आसतना तेन्ना ते तरणाट्यांच्या जमावान तांकां येशीत मारपेट केलो. तांकां भरपूर मारले, वडयले आनी तांकां ह्या वाठारांतल्यान झरयत हाडून बांदून तांकां ह्या रस्त्या वयल्यानसून हाडून बांदत दाण्यांनी पेटत काना नाकांतल्यान रगत काडत ह्या रस्त्या वयल्यान ओडूत नुवें म्हणल्या व्हेले आनी ह्याच रस्त्या वयल्यान तांकां नुवें मेरेन गाडयेक फाटल्यान बांदून ओडीत व्हेले आनी वता आसतना तांचेर दाण्यांनी आनी बडयांनी मारून व्हेले. तांकां ते रक्ताचे डाग बसून पडल्या खूब कडेन रस्त्यार. काबदेराम वाठारांत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून कुंकळ्ळी, कुडचडें आनी केपें वाठारांतले लोक शॉकात जाल्यात. ह्या प्रकरणाचेर कांयच उलोवपाक पुलीस तयार ना. हें प्रकरण मिटयलां अशें समजता. मार खाल्ले तरणाटे नाच जाल्यात. प्रुडंटा खातीर कुंकळ्ळेच्यान दत्तराज नायक. गोंयच्या सायबाच्या एक्स्पोजिशनाक केंद्रा कडच्यान खासा निधी घेवपाचो विचार चल्ला. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकाची सचिवालयांत गोंयच्या अधिकाऱ्या कडेन बसका जाली. उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. गोवा मुंबय डेली ट्युरिस्ट ट्रेन, मुरगांवां क्रूज जेटी, ई विजा अश्यो गजाली भावून उलोवन दाखयल्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा एक्स्पोजिशनाक पोवपाक आमंत्रण दिवपाचें चर्च आनी विदेश मंत्रालयान थारावपाचें. गोंय सरकार वॉटर प्युरिफायर प्रकल्प घालता म्हणूनय ताणें मिडियाक सांगलें. 1-2 इनागुरेशन आमचे 12 तारखेनंतर जातले. आमचे माननीय ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटले एक नवी जेटी मार्बल गोवा प्रस्ताव म्हणजे क्रूज जेटी. खुबश्यो आज बोटी येतात क्रुजाच्यो. तांच्या खातीर ताजें फावंडेशन स्टोन जातलो. एक कोलवाच्या सरपुटाच्या कामा संदर्भात एक हें जाल्लें आसा. ताजें एक फावंडेशन स्टोन आमी 12 तारखेनंतर घालतले. फास्ट टुरिस्ट ट्रेन मुंबय टू गोवा, गोवा टू मुंबय अशे पद्दतीन कोंकण रेल्वे कडेन उलोवन फक्त फर्स्ट क्लास पेक्षा बरी अशा पद्दतीन म्हणजे अशी पॅलेस ऑन व्हील आसा म्हणजे बाकीच्या हितून राज्यांनी त्या पद्दतीन अशी जर एक ट्रेन दवरली जाल्यार जे काही कंजेशन जाता लोकांक तिकीट मेळना हो एक प्रॉब्लेम सुटोवंक शकतो. तो एक आमी तातूंतल्यान एड केल्लो आसा. म्हणजे रुरल ट्युरिझम आनी एग्रो ट्युरिझम जर केलो जाल्यार फॉरेनरांक कशा पद्दतीन आमची सगळ्यांत पिकां जाता तशी जवळ प्रत्येक जिल्ल्याक एक आमची हें आसा की अजून ती पॉलिसी ठरूना पूण ही पॉलिसी ठरोवपाक आमी सगळ्या ट्युरिझम आपल्या मंत्र्यांची सगळ्या राज्याच्या मंत्र्यांची आमी एक मिटींग आपयतले दिल्ली कारण तातूंतल्यान हे सगळे तरेच्यो गोश्टी तांचे कडेन डिस्कस करून फायनलायज करतले. ई विजा असो जो आमी एक हें आसा पळय ते करपाचे प्रस्ताव आमचो आसा. नोव्हेंबरांत जावपी गोंय सायबाच्या एक्स्पोजिशना खातीर चर्चीन पॉप सायबाक आपोवणें दिल्यार ते अदीक बरें जातलें अशें मत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तायलें. चर्चीन आपोवणें दिल्यार बाकी सगळी तयारी परराष्ट्र मंत्रालया मार्फत सरकार करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ह्या वेळार आमी तो बरे रितीन करतले आनी सेंट्रला कडल्यान आमकां ह्या फेस्टिवलाक जी कितें मदत दिवंक जातली ते मोठे ग्रांड हें आमी करतले. हय आमी तांचे म्हणजे आमी इनवायट करप डायरेक्ट बरोबर जावचें ना. तांच्या संस्थेच्या माध्यमातून ते करीत जाल्यार अदीक बरें जातलें. बिकॉज गव्हर्मेंट सायड इफ इट गोज इट हॅज टू गो फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्मेंट. व्हॅटिकन इज एन रेकॉग्नायज्ड गव्हर्मेंट सो इट हॅज टू बी गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. सो हांचे कडच्यान गेले जाल्यार वी कॅन हेल्प टू स्पीड अप द प्रोसेस. बाकीच्या फेस्टिवलांत जशे पयशे पेक्षा जास्त हे सुद्धा एक व्हडलो फेस्टिवल गोंय. लोकांक पिवपा खातीर न्हंयच्या उदकाचें शुद्धीकरण करपाची नवी येवजण तयार जाता अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिली. हेरिटेज कोस्टल मागीर ट्युरिझम डेव्हलपमेंट सर्कीट इन वास्को. वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट म्हणजे ड्रिंकींग पाण्या उदकाचे रिवर्स ऑस्मोसिस म्हणजे उदक आरओ प्लांट उदक फिल्टर करून लोकांक अवेलेबल करप सो दॅट प्लास्टीक बॉटल्स वीच पीपल बाय कॅन बी रिप्लेस्ड ऑर नीड नॉट बी बॉट. दे कॅन यूज द सेम प्लास्टीक बॉटल टू फील इन गुड फिल्टर वॉटर. लोक बरें उदक मेळना म्हणून बिस्लरी किंवा
बॉटल उदक येता आनी ताजे प्रपोजल्स तांकां धाडपाचे ठरलेले आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक असं